खुशी भोगता हनुमान जयंतीच्या निमित्तान आयच्यान फाल्याच्यान कार्यक्रम सगळे चालू जातले आणि आयज तो जो आर्क तुम्ही पळयला आसतलो एंट्री करता तेन्ना तो आणि आयज दीपस्तंभ ह्याचे एक हे झालेले आसा पुजा झालेली आसा आणि फाल्यासून सगळे हनुमान जयंतीचे प्रोग्राम चालू जातले आणि हे सगळे आमचे सांकवाळचे सरपंच बाय रोहिणी तोरसकर यांच्यांनी घडून हाडलेले आसा तांकां हांव परबी दिता आणि हनुमान जयंतीच्या सगळ्यांक हांगासर जे मराठा कॅम्पान सगळीं जी आसा तांकां सगळ्यांक तशेंच जुवारी नगरच्या सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आणि म्हाका आयज खूब खुशी भोगता यांच्या मदीं येवपाक कित्याक आयज ह्या हनुमान मंदिरान एक्चुली माझी पॉलिटिकल करियर जे आसा 2009 हांवें हांगासून स्टार्ट केल्ले आणि फर्स्ट माझे जे लायफाचे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात ते हांगा हांवें 5 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हांगा स्थापन केल्ले आणि ह्या मारुती मंदिरानूच माझे पॉलिटिकल करियर सुरवात जाल्ली. आयज खूब बरें दिसता की अजुनूय ते म्हाजे स्नेह संबंध तशेंच आसता की माझी महिला भगिनी कशी आसात आणि एका उलाचेर ते धांवन येतात आणि खूब हांगा काम जाता आणि हांगा सतत महिला खातीर ना आणि कोणा खातीर सतत प्रोग्राम जायत आसता. हांव सगळे हांगासरले पंच आसा तशेंच बाब देवेंद्र तोरसकर आसा तांकां हांव परबी दिता आणि अभिनंदन करता. खऱ्यांनी ह्या वाठारांत खुबशे तेंच्यांनी प्रगती घडोवन हाडलेले आसा आणि खुबशे डेव्हलपमेंट झालेले आसात. सो जाता तितले एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर हांवूय तांकां हेल्प करीत आसा आणि हेच्या फुडेंय करतले. म्हाका हांगा तेंच्यांनी खूब मोगान आपयलो आणि हे सगळे हनुमान जयंतीचे जे हनुमान मंदिराचे जे सगळे कमिटी मेंबर्स आसात ट्रस्टी आसात बाब आमचो रामा शेळके आयलो आसा. सो हे सगळे जाण आसात हे सगळे मिळून काम करता आणि म्हाकाय हेंच्या वांगडा काम करपाक खूब बरें दिसता. आयज सगळ्यांक परते एकदा हनुमान जयंतीच्या निमित्तान आणि वर्धापन दिनाच्या निमित्तान सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक परबी दिता. आयज आर्काचे आणि दीपस्तंभाचे हनुमान वर्धापन दिन फाल्यां आसात आणि सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाक आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करून हो प्रोग्राम आज आमच्या वाड्यार जालो आसा आणि सगळ्यांच्या अशा सहमतीन आमी आज हो प्रोग्राम आमच्या वाड्यार जी जाता आमी कामां करता आणि सगळ्यांच्या अशाच सपोर्टान आमी ह्याच्या पेक्षा पण कामां करता तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान देवस्थानाच्या देवाच्या जय श्रीराम सगळ्यांक तुमकां तुमी येयला तुमकां लागून येवकार. आयच्यान आमच्या जे सण आसा उत्सव आसा तेजी सांगता जाता सुरवात जाता. हे सुरवातेक आयसून आमी आयज आर्क आणि आमचो दीपस्तंभ तुमी पळयता तेजी आमी आयज ओपनिंग केली. तेजे पयलीं विधी बी जाले आयज सकाळी. ते आमचे एक्चुली आमची इच्छा आसली आमची एक ड्रीम आसली की हे जावपाक जाय आमच्या देवस्थाना फुडें एक दीपस्तंभ आणि एक आर्च हे आमचो करता करविता आमचो देवूच. तेंच्यांनी हांकां आमचे जे म्हाज्या सायडीन आसा देवेंद्र तोरसकर तशेंच आमचे देवळाचे प्रेसिडेंट रामा शेळके आणि तेंच्या भितर कितें तरी इच्छा ही व्यक्त केली आणि तेंच्यांनी हे आयज दीपस्तंभ रामा शेळकेन आणि पुरायपण हे आपल्या खर्चान दीपस्तंभ हांगा देवस्थाना फुड्यान हाडलेलो आसा. तशेंच आमचे सोशल वर्कर देवेंद्र तोरसकर आणि आर्च जो एक आमी देवस्थानाच्या भितर सरताच जी आमची देवस्थानाची शोभा वाडटा ती आर्चारूच वाडटा अशें तेंच्यांनी आमकां आर्च असो एक स्पॉन्सर केल्लो आसा. हांव तेंचे कमिटी तर्फे तर आनी ह्या लोकांतर्फे तेंचो सगळ्यांचो धन्यवाद मागता. अशेंच तांकां अशेंच लोकांक आनीक इच्छा आसुनी आणि ह्या देवस्थानाची डेव्हलपमेंट आमी 4-5 वर्सां फाटल्यान पळयता जायत आसा. तुमी हर वर्सा येतले तुमकां कितें ना डेव्हलपमेंट दिसतलें. अशें फुडांय आमची डेव्हलपमेंट जायत रावतली आणि तुमी आयज खास करून मिडिया आयज येयली आणि आमचे हे जे तुमी म्हणूं शकता भारत इंडिया कित्याक हांगा तुमी अलग तरेचे लोक तुमी पळयतले. हांगा खंयचे गांवांतले हे ना हांगा धर्म ना जाती ना अशें हे देवस्थान आमचे पळोवंक गेले जाल्यार ह्या देवस्थानाक मुस्लिमूय लोक आसा हिंदूय आसता आणि क्रिस्तांवूय लोक हांगा वावरता अशें आमी खुबशे लोक पळयले आसा आणि अजुनूय आमचे कडेन आसा. म्हणून हे एक अशें भारत हिंदुस्थानाचें अशें एक देवूळ अशें चारूय तरेचे लोक चारूय बिहार पळयतले उडिस्सा पळयतले सावथाचे पळयतले नॉर्थाचे पळयतले हे सगळे तरेचे लोक आमकां तुमी मेळटले आणि तुमी हांगा परत पावले आणि सगळ्या वतीन आमच्या भाविका देवस्थानाचे आमचे कमिटी मेंबर हाच्या तर्फे हांव सगळ्यांक धन्यवाद आणि सगळ्यांनी आमच्या ह्या सणाक उत्सवाक येवपाचें. वर्धापन दीस आणि हनुमान जयंतीचे प्रोग्राम आसतलो हांगा महाप्रसाद आणि सगळे आमचे तरेने म्हटल्यार भाविकांनी जे प्रयत्न करून चल्ला तीन बऱ्यांनी चल्ला आणि आमचे रामा शेळके यांनी दीपस्तंभाचे हे केला आणि आर्च हांगा मातशें बरें करून डेव्हलपमेंट जाता आमच्या हांगा वाड्यार ते बऱ्यांनी आणि चड काय उलयना हांव बघता की आमच्या सांकवाड्या गांवांत हनुमान देवस्थानाचे बरें देवेंद्रान आणि तेजे टिमान बरें काम करून बरें इनोवेशन केलें.
तशेंच हांव मागता आमचे सगळे ज्वारीनगर लोकां कडेन तुमी एवरी टायम तुमी पंचायत लेवल आमी कितें काम आसा आमी तुमकां स्वता आमचो हेल्प आसतलो तशेंच हांव देवेंद्राक मागता तेंच्या टिमा मागता की आनी केन्ना कितें काम आसा कितें डेवलपमेंट आसा पळय देवळां आसूं कितें डेवलप काम करपाक आमचो आदार स्वता देवेंद्राचे आनी तेंचे लागीं आसतले. श्री हनुमान प्रसन्न तसे आम्ही हांगा 40 वर्सां जाली हे देवस्थान आहा आमचें पण आमी 22वो वर्धापन दीस हांगा मनयतात 22वो वर्धापन आमी वर्धापन 22वो मनयतात तेन्ना आमी आमचो हनुमान जयंती आनी ह्या निमतान आमी वर्धापन दिसूय मनयता तसो आयज आमी हांगासर जे आमचे डोनर आहा तेंच्यांनी आमकां हांगा एक अलग एक म्हणोवपाक एक दिल्ली आमकां संदी आयज म्हणजे आमी हांगासर आर्क जे डोनेट केला तशेंच आमचो देवेन आहा तुरस्कर तेणी आर्क आमकां डोनेट केला तशेंच आमी दीपस्तंभ आहा जी जे रामा शेळके दीपस्तंभ आनी तुळशीचें उदयपण तेवूय केल्या आनी तसो ब्रह्मस्थान आहा जो शिवलिंग हांगा बसयल्लो आहा आयज तेजेंय आयज उद्घाटन आमी केल्लेलें हांव तांकां जे डोनर आहा तांकां सगळे देवस्थानाच्या कमिटीचे वतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां अशेंच दिवपाचें आनी तेंचें आरोग्य बी बरें रावचें तशेंच आमी वर्धापन दिसाक आनी हनुमान जयंतीक आमचे जवळ जवळ महाप्रसादाक दोनी दिसा 2-2 हजार लोक भावीक येता हांगासर जेवणाक आमकां भावीक आमकां हांगा वाड्यार लोक बी आमकां डोनेट हांगा दितात ते आमकां जेवणाक कांयच कमी पडना हांव तुमच्या माध्यमान सांगता लोकांनी हांगा आमच्या उत्सवाक येवचें हनुमान देवाचे आशिर्वाद घेवचे. हांव हनुमान देवाचे पांय पडून सांगता की आयज जे जालें आमचें म्हणजे लक म्हणपाचें कितें आमी पंचायतीन केन्नाय कसलेंय पंचायत डेवलपमेंट वर्क आमी इनॉग्रेशन करता पण आमच्या नशिबान आशिल्लें दिसता आयज आमकां कमिटीन हिंगा आपयलें आम सरपंच डेप्युटी सरपंच बाकी एक्स पंच बाकी सगळे मेंबर्स हिंगाचे तेंच्यांनी जे स्पॉन्सर करून कामां केल्ले स्तंभ आनी आर्चाचे देवाचे हांव देवा कडेन मागता हांकां देवाचें ब्लेसिंग हेंचेर आसूनी आनी हांकां भरपूर हांकां देव तांकां हेल्प करून हिंगा हे एरियाच्या लोकांचें कल्याण हेंच्या हातीन जावनी आनी देवळाचें कल्याण जावन लोकांचें कल्याण जावनी आनी हांव खूब खूश भोगता कित्याक लागून आमकां एक संदी मेळ्ळें असलें इनॉग्रेशन करपाक कित्याक आमी एनी टायम रोडाचें इनॉग्रेशन नाल्यार गटर इनॉग्रेशन हे सगळें करता पंचायत लेवलाचें काम करता आज एक हॅप्पीनस फील जाता की आमकां हे टायमार हिंगा पावपाक एक संदी मेळ्ळें ताका लागून सगळे लोकांक सगळे कमिटी सगळे हांव थँक्यू म्हणटा देव बरें करून तुमकां सगळें देवाचे आशिर्वाद आसूनी आमगे सरपंचाकूय सगळें बरें जावनी की सरपंच हे वाड्याचे आनी सरपंचाचे हजबंडान एक काम केलें आनी आमचो रामा शेळके हेंच्यांनी स्तंभाची हेल्प केलें स्तंभ करपा लागून आनी ते एंट्रन्स आर्च करपाक तेंनी स्पॉन्सर केला देव तांकां भरपूर दिवनी आनी काम करीत रावा तुमी आमी सगळे तुमचे पंचायत सगळे तुमचे बरोबर आसतलो आमचे पंच जावनी सरपंच डेप्युटी सरपंच आमी सगळे तुमचे बरोबर आसा गांवांत कसलें कितें काम आमच्या सायडीच्यान पंचायतीन एनी टायम केन्नाय हांव सांगता आमचे फेवरान आमच्या सायडीन आमच्या कॅपॅसिटीन कितें आसा पंचायती लेवलाचें आमी काम करपाक तुमच्या वांगडा एनी टायम आसता.